काही दिसापयली पेडणे एक्साइज कचेरीतल्या येणावळीचे स्कॅम मुखार आयिल्ले तेन्नाचो यूडीसी हरीश नायकान लोकांच्या लायसनाचे पैसे सरकारी तिजोरीत घालिनासतना आपल्या अकाउंटार दवरिल्ले। ते उपरांत ताका निलंबितूय केलो। ताचे कडल्यान पैसे रिकवर केले म्हणून सध्या माहिती मेळटा। सुमार 76 लायसनांचे पैसे खंय हरीश नायकान सरकारी तिजोरीत घालूंक नाशिल्ले। 76 लायसन धारकांची 15,74,690 लायसन फी, सुमार 1,32,000 लायसन ट्रान्सफर फी, ताणे वट्ट 16,86,609 रुपया सरकारी तिजोरीत घालूंक ना। ह्या प्रकरणात ताका निलंबित करून ताची चौकशी सुरू केली। ताचे कडच्यान वट्ट 27,78,150 रुपया वसूल केल्यात। 10,91,460 रुपया खंय इंटरेस्ट। फुडलो तपास चल्ला म्हूण सध्या माहिती मेळटा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।